सरकारी अनुदान दिवपी शाळेत बनावट प्रमाणपत्र घेऊन शिक्षकांक कामाक घेतल्यात। भाजपाचो प्रवक्तो उर्फान मुल्लान परत एक फावट आवाज उठयला। मडगांव मुस्लिम असोसिएशनाचो अध्यक्ष कादर शहान बनावट प्रमाणपत्रांक लागून सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि दक्षता विभागाकडेन संपर्क साधलो। ताणे भाजपाच्या उर्फान मुल्लाचेर कॉन्स्पिरेटर असो थेट आरोप केला। उर्फानान हे आरोप खोडून काढल्यात। पळयात। मडगांव मुस्लिम असोसिएशनाचो अध्यक्ष कादर शहान सालसेतीतल्या सरकारी एडेड अंजुमन इस्लाहुल मुसलमीन शाळेत कथित बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारान शिक्षकाक भरती केल्ल्यान उच्च न्यायालयात कागाळ केल्या उपरांत हो वाद सुरू जालो। भाजपाचो प्रवक्तो आणि अल्पसंख्याक संघटनेचो मुखेली उर्फान मुल्ला हाचे कडेन थेट संबंधित आसा असो आरोप कादरान केला। तशेंच उर्फानान खर प्रतिक्रिया दिल्या ताचेर कागाळीचेर प्रतिक्रिया म्हण PFI कडेन संबंध दवरपाचो आरोप कादरान केला। ऐकात। नसीरा कादरी ही B.Ed ची टीचर ताणे सर्टिफिकेट थंय दिल्ली आतां फेक आनी ते फेक सर्टिफिकेटार ताका अपॉइंटमेंट दिल्लो आसा आनी ही फेक दिल्ल्या अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन स्कुलान दिल्ली आसा ताका। ही स्कूल आमगेली समाजाची स्कूल। ते स्कुला आमकां गर्व आहा की आमगेली सालसेते भितर अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीनची आमची स्कूल आहा म्हणून। पण 2012च्यान वो जेन्ना हो BJPचो स्पोक्स पर्सन त्या स्कुला भितर आयलो तो मॅनेजमेंटान ताणे एक सिंडिकेट चालू केल्ले आसा आनी हे तुमकां दिसून येतले आतां की आमी कंप्लेंट घातली एज्युकेशन डिपार्टमेंटान। ताणी थंय आमकां रिपोर्ट दिलो की तागेली फेक सर्टिफिकेट म्हणून। तशेंच आमी विजिलन्स डिपार्टमेंटान गेले, ताणी आमकां रिपोर्ट दिलो की तागेली फेक सर्टिफिकेट आहा म्हणून। सगळे जातीक कांय जायना। शेवट आमी कोर्टान गेले। कोर्टान GMC कोर्टान सुद्दां गेले आमी। कोर्टान आमकां ऑर्डर दिल्ली मायना कुर्ती पुलीस स्टेशनाचेर की तुमी FIR रजिस्टर करचे म्हणून। आनी FIR रजिस्टर जाल्ले आहा। मायना कुर्ती पुलीस स्टेशन FIR रजिस्टर जाल्ले आहा, पण इन्व्हेस्टिगेशन कोण करना? कित्याक करना? अजून पर्यंत ते टिचरा इन्व्हेस्टिगेट करपाक आपोवना तुमी। BJPचो स्पोक्स पर्सन उर्फान मुल्ला 2019च्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जेन्ना तो फायल इन्स्पेक्शन करपाक गेल्लो PRच्या मुखार तेणे टेम्पर करतना ताका रेड हँडेड दवरिल्लो आसा। रेड हँडेड ताका धरला 2019च्यान। हे कोण म्हणटा? एज्युकेशन डिपार्टमेंटचे PRO म्हणटा। आनी तो टेम्पर कोणाची करपाक गेल्लो? आपली भावाची सर्टिफिकेट नांव सांगता तुमकां, स्वामी विवेकानंद युनिव्हर्सिटी। आता ही स्वामी विवेकानंद युनिव्हर्सिटी आसा न्ही, ह्या आसा सागर मध्य प्रदेश। हे तुमकां सगळे हांव एक डॉक्युमेंट स्वामी विवेकानंद युनिव्हर्सिटी ही आसा खंय सागर मध्य प्रदेशात। आनी तो टेम्पर करपाक गेला पळय आपले भावाची सर्टिफिकेट। तूं कित्याक टेम्पर करपाक गेलो थंय? हेजो अर्थ असो जाता की तूं फेक सर्टिफिकेट दिवपाचो सप्लायर। तूं सर्टिफिकेट तूं सप्लाय करता, ताका लागून तूं टेम्पर करपाक गेलो न्ही। तशी ती नसीरा कादरी मॅनेजमेंटाचो इन्वॉल्व आसतना थंय कशीच थंय हे अपॉइंटमेंट मेळपाक शकना। तो आतां पळय आतां कितें ताणें BJPचे स्पोक्स BJPचे लेटर हेडाचेर ताणें पळय तुमकां दाखयता। आतां सगळे जाणे अंजुमनचे लेटर हेडाचेर ताणें कंप्लेंट घातले, उष्ण साहनाचे कंप्लेंट घातले। आतां शेवट सगळे जाते की पळय भारतीय जनता पार्टी मायनॉरिटी मोर्चा ह्या लेटराचेर ताणें कंप्लेंट घातला आनी कंप्लेंट दिवपाक हांगा आसा। हेगे नांव हाफीज अब्दुल कादर आनी एका बाबड्याक कांयच खबर ना। हेणें फकत सायन मारला। जेन्ना PIन ताका विचारलें आरे बाबा थंय खंय कितें बरयलां जाल्यार तो बाबडो भिलो। आनी हितून पळय ते मिसयूज कशें केला पळय तेणें पार्टीचे व्हडले व्हडले आरोप लायल्या ह्या लेटर हेडीचेर। व्हडले व्हडले आरोप पॉप्युलर फ्रंटचे फंडिंग म्हणटा तो लेटरां। मागीर नॅशनल सेक्युरिटी ॲक्ट 1980 NSAचो एक्ट आरोप लायलो आहा। अनफुल एक्टिविटी प्रिव्हेंटेशन ॲक्ट 1967 उपाचो ॲक्ट लायला। असले गंभीर आरोप तेणें लायला पळय लेटर हेड यूज केला, मिसयूज केला भारतीय जनता पार्टीचो। पण सरकारा कडेन मागता की तुमी आतां हे अशेंच यूज करपाक दितले ताका, हेजो मिसयूज जाला तो तुमी काय ॲक्शन घेवपा ना। दुसरे वटेन उर्फान मुल्लान हे सगळे आरोप निराधार अशें म्हणत फाफडून उडयलेत। उर्फान कादर आणि ताचे सहाय्यक PFI कडेन संबंधित आसात असो आरोप केला। हे समजुतीन ताणें राष्ट्रविरोधी गुन्यांवांचे आरोप करून कागाळी दाखल केल्यात। कागाळदारा आड कितलेशेच कोटी रुपयांची बदनामीची केस दाखल केल्या अशी माहिती उर्फानान गोवा 365 दिली। ऐकात। 11/8/2000 जे आसा 20 ह्या ऑर्डरीन जे आसा डायरेक्टर जे आसा क्लियरली सांगता, आमकां सांगपाची गरज ना। डायरेक्टर क्लियरली सांगता की जे बेसलेस एलिगेशन जे केल्या हायर सेकंडरीचे टीचरीचेर फॉल्स आनी बेसलेस म्हणून, आनी हितून कांयच ऑथेंटिसिटी ना म्हणून। आता हे ते व्हडले जेन्ना डिपार्टमेंट जो ताका स्वता अपॉइंट करता तो सांगता
हेच्या नंतर हे हायकोर्टान वयता हेची ऑर्डरीक चॅलेंज करून, विजिलन्स डिपार्टमेंटान वयता, विजिलन्स डिपार्टमेंट जे आसा हेची केस भायर मारता की हितून कांयच तथ्य ना म्हणून. नंतर जे आसा ते हायकोर्टान वयता, ग्रीव्हन्स डिपार्टमेंटान वयता, ग्रीव्हन्स डिपार्टमेंटान जे आसा तेंची जी आसा ऑर्डर जी आसा ही भायर मारता तांकां की हे जे आसा फेक आनी जे आसा बेसलेस एलिगेशन जे आसा हे टिचरीचेर करता म्हणून. आनी हायकोर्ट जेन्ना ऑर्डर पास करता त्याच्या वयर जे आसा आनी जे आसा कोर्ट्स आसा तेमी जे आसा सेशन कोर्ट आनी हायकोर्ट दोन कडेन जे आसा कोर्ट घातला. एक कडेन जे आसा कोर्टान सांगलें की इन्क्वायरी करा म्हणून, ऑफेन्स रजिस्टर करा म्हणून. ऑफेन्स जे आसा रजिस्टर जाल्ले कडेन आसा. आमचे कडेन जेन्ना डिपार्टमेंट आमकां ऑर्डर दिता की चलयेची कांयच मिस्टेक ना म्हणून, एज अ हेडमास्टर एज अ चेअरमॅन आमी आमची ड्युटी जी आसा करपाक लागल्या. एलिगेशन फेक करप हें जे आसा तांकां करीत येयल्ले कडेन आसा ते. हे 2012च्यान आयज 2022 जाली, जवळ जवळ 10 वर्सां जाली हे एलिगेशन जावपाक लागल्या. पण आयज हे प्रकारान कित्याक उबें जालें म्हणल्यार आयज गोंय सरकार सतर्क आसा PFIच्या अगेन्स्ट. आनी हेंचे खंय तरी हेंचे आपूण आनी हेंचे कोण तरी मित्र जे PFI देश आमचे देशाचे विरुद्ध काम करता हेंकां खंय तरी हेंचे संरक्षण जे आसा, हेंचे स्वताचे जे आमी स्कूल चलयता, आमी जे आसा कॉलेज चलयता, आमी मद्रसा इल्लिगल खंय चलयना. आमी खंयच मद्रसा इल्लिगल चलोवन कोणाकूय हाडून जे आसा आमी PFI जे आसा खंयच प्रोटेक्शन दिना. पण आयज हे खंय तरी असले हितून हे स्वता घुसवल्या म्हणून खंय तरी हितूंतल्यान भायर सरपाचो प्रयत्न जे आसा हेंचो चल्लेले कडेन आसा. आनी तेका लागून जेन्ना जे एलिगेशन जे आसा हे सगळे फॉल्स आनी हे बेसलेस एलिगेशनां आमी हेंचे सगळे फॉल्स आनी बेसलेस एलिगेशन जे आसा आमचे इन्स्टिट्यूशन जे आसा नाकारता. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो आणि संदीप तुयेंकार.